वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर तुम्ही आयचो थंबनेल टायटल पयली आसतली आणि जितली एक्सायटेड तुम्ही आसा पळय न्हू आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळोवपा खातीर, तितलेच एक्सायटेड हांव बीन आसा आयचो हो व्हिडिओ तुमच्या वांगडा शेअर करपा खातीर. कित्याक म्हणटा जाणा एक्सायटमेंट हो वर्ड कित्याक यूज केलो की तुम्ही खूप जाणां अशी कमेंट करताली म्हाका की तुवें म्हणल्यार बेबी शावर बी जाले नंतर इवन बेबी शावराच्या पयलीं सुद्दां की शॉपिंग स्टार्ट कर, कितें कितें शॉपिंग केलां आमकांय दाखय अशें तशें म्हणून. ज्या दिसा हांवें फर्स्ट क्रायतलो व्हिडिओ शेअर केल्ले पळय आमी गेल्ली ती, सो त्या दिसाच्या म्हाका खूब जाणां कमेंट करताली कितें शॉपिंग केलां, आजून शॉपिंग स्टार्ट केल्या काय ना, सगळें विचारताली. सो म्हटलें एक वांगडाच तुमकां जें आसा पळय न्हू तें दाखोवया अशें म्हणून. एक्चुली जशें की तुमकां हांवें म्हाज्या लास्ट एका व्हिडिओन अपडेट दिल्लो की येन्ना हांव म्हळ्यार अशें करूं बेबी खातीर शॉपिंग जें आसा पळय तें करचें ना, सुसेगाद करतलें आफ्टर बेबी शावर अशें म्हणून. सो त्याच प्रमाणे हांवें शॉपिंग जी आसा पळय ती आतां ह्या दिसांनी स्टार्ट केल्ली आसा. ऑलमोस्ट म्हयनो जालो सगळें शॉपिंग जें आसा पळय तें बारीक बारीक करत आसा हांव. म्हयनो 1.5 म्हयनो सुमार जालो. तर म्हाज्या सबस्क्रायबरान म्हाका सांगलें की तूं जशी जशी शॉपिंग करतलें पळय न्हू तशें तशें आमकां दाखय कितें कितें घेतलां तें म्हणून. सो थोड्यांनी हांवें ऑनलायन ऑर्डर केलां आनी थोड्योश्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो हांवें ऑफलायन बी घेतल्या. म्हळ्यार कशे कपडे बी जे आसा पळय थोडे स्टीच करून घेतल्या, थोडे मडगांव डॉक्टर विजिटाक वयताले पळय तेन्ना थंयच्यान बी हाडल्या अशें करून. आनी चडश्यो वस्तू ज्यो म्हळ्यार चडशे आयटम्स जे आसा पळय ते हांवें ऑनलायनच घेतल्या. सो थोडे 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 एकूच येता तेन्ना दाखोवच्या परस म्हटलें सगळें एट अ टायम एक वांगडा तुमकां दाखोवया की हांवें कितें घेतलां आनी कशें घेतलां तें अशें म्हणून. तर आयज सोमतोच बॅग जें आसा पळय तें पॅक करता, तोच व्हिडिओ तुमच्या वांगडा शेअर करता आनी तेजेच वांगडा जें जें कितें हांवें घेतलां पळय तें तुमच्या वांगडा शेअर करता. मागीर तुमकां दाखयता की हांवें कितें कितें घेतलां तें. ओके. तर हें हांगासर बॅग आसा, बरें हेवी आसा. सो हे फर्स्ट बॅग जें आसा पळय तें बेबी खातीर. हें बॅग जें आसा पळय न्हू तें तुमी वळखता आसतली, एज अ गिफ्ट म्हणून म्हाका आयिल्लें. सो तितूनच हांवें बेबीचे रिलेटेड जें कितें सामान आसा पळय न्हू तें सगळें घातलां. आतां तुमी हें बॅग पळोवन म्हणटले की बॅग ऑलरेडी पॅक केलें का म्हणून तुवें. तर बॅग जें आसा पळय न्हू तें अशें हांवें अशें म्हणपाक शकतात तुमी की ऑफिशियली जें आसा पळय तें पॅक करून ना, जस्ट हितून कितें कितें वस्तू बसता कश्यो बसता हें पळोवपा खातीर हांवें राती न्हू हितून थोड्योश्यो म्हळ्यार जे कितें एसेन्शियल्स हांवें लागीं करून दवरलेले पळय तें घालून पळयलें की कितले कपडे कितें कितें बसता ते हितून. सो पयलीं हितून जें जें कितें आसा तें सगळें भायर काडून घेता, सेट करता आनी दाखयता तुमकां की कितें कितें हांवें शॉपिंग केलां आनी कितें कितें हांव म्हाज्या हॉस्पिटल बॅगान कॅरी करता तें. ओके. व्हिडिओ जो आसा पळय तो मुखार कंटिन्यू करचे पयलीं तुमकां एक गोश्ट सांगता की जी क्वॉन्टिटी हांवें हांगासर घेतल्या पळय न्हू ती चड घेतल्या. तुमकां पयलींच सांगता, मागीर खूब जाणां कमेंट करतले की एक 4 दिसां खातीर वा 5 दिसां खातीर इतलें कित्याक लागता काय म्हणून. सो हांवें हेच्याच खातीर घेतला की हांव ज्या जाग्यार रावता थंयच्यान हॉस्पिटल जें आसा पळय न्हू, ज्या हॉस्पिटलान हांव ट्रिटमेंट करता जावं ज्या हॉस्पिटलान म्हाजी डिलिव्हरी जातली पळय ती खूब पयस आसा. अशें ना की 1-2 वस्तू जर कितें जाय पडल्यो आनीक बाबा घरा कडेन वचून घेवन येवया, चल तूं घरा कडेन वचून घेवन यो अशें म्हणपाक तें ऑप्शन जें आसा पळय तें आमचे कडेन ना. सो तेकाच लागून हांवें कॅरी करता आसतना एक्स्ट्रा जी आसा पळय न्हू ती कॅरी केल्या. म्हळ्यार क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्हू यूज करनासतना रिटर्न घरा हाडपाक पडल्यार जाता, बट त्या मुमेंटार धांवपळ आनी गडबड जी आसा पळय न्हू ती जावपाक जायना, हेंच म्हजें इंटेंशन. ओके. सो चलात तर दाखयता तुमकां. तर सगळ्यात पयलीं न्ही तुमकां कपडे जे आसा पळय ते दाखयता. ओके. सो कपड्या भितर तुमकां तर खबर आसा ऑनलायन आयज काल सगळें मेळटा. सो हांवें ऑनलायन कपडे जे आसा पळय तेवूय बीन घेतल्या आनी अशें करून स्टीच करून जे कपडे आमी पयलीं सावन वापरता जावं जे आमी जाल्या तेन्ना आमचे मान बीन आमकां स्टीच केल्ले पळय न्हू, आमचे ट्रेडिशनल कपडे म्हणटा पळय जाल्ले भुरग्याचे ते बीन हांवें स्टीच करून घेतलेले आसा. ऑनलायन बी घेतले हांवें, तेवूय दाखयता तुमकां. बट अशें करून जे ओपन आसता पळय फ्रंट ओपन म्हणा किंवा बॅक ओपन अशें बी हे ओपन जे आसा पळय ते फुडल्यान बी घालपाक मेळटा, फाटल्यान बी घालपाक मेळटा. असले कपडे जे आसा पळय ते स्टीच करून घेतले हांवें. म्हटल्यार कशें कपडे जे आसता पळय न्हू हो कॉटन कपडो तो हांवें मिटरांनी कपडो घेवन टेलरा कडल्यान हे कपडे स्टीच करून घेतल्या. झबली म्हणटा हेका आमी. अशें करून तेणें टेलरान म्हाका
पायपिंग कलर्ड पायपिंग जे आसा पळय ना ते धरून अशें करून स्टीच करून दिल्या. आनी एक मेन गोष्ट म्हटल्यार जितले कितें कपडे एंड ऑल हांवें आतां पॅकिंगाक काडल्या पळय म्हळ्यार हॉस्पिटलांक व्हरपा खातीर जे कितें कपडे बी काडल्या पळय ते सगळे कपडे जे आसा पळय न्हू ते हांवें वॉश करून घेतल्या. ऑलरेडी वॉश करून वताक सुकोवन बिकोवन जे आसा पळय न्हू तशें करून काडून दवरलेले. सो हे म्हाजे कडेन 11 पीस आसा म्हळ्यार 11 ड्रेस जे आसा पळय न्हू ते आसा व्हायट कलरचे ते हांवें कॅरी केल्या. आनी हेचेच वांगडा न्ही हांवें हे असले ड्रेस जे आसा पळय ते ड्रेस बी कॅरी केल्या. म्हळ्यार हे न्ही म्हाजे कडेन सेट आसा. म्हटल्यार हे हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्ले. कशें खबर आसा हे फ्रंट ओपन टॉप म्हळ्यार झबलेस टायप अशें करून ओपन हेका बटन्स जे आसा पळय ते आसा. आनी ते न्ही पॅन्ट आनीक हेजी सेट म्हळ्यार तेंची शॉर्ट्स आनी हे झबले वयले हो सेट हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्लो. हांवें हे 3 जे आसा पळय न्हू अशें करून सेट सोमतेच हे केल्या घेतल्यात. ओके सो हे पॅट सो हे 3 आनी ते 11 ड्रेस जे आसा पळय न्हू ते टोटल हांवें कॅरी केल्या. आनी तेच्या भायर ह्यो व्हायट कलरच्यो लंगोट ज्यो आसा पळय त्यो. ओके सो ह्यो लंगोट ज्यो आसा पळय त्योवूय बीन शिवून घेतल्या. तर ह्यो लंगोट ज्यो आसा पळय न्हू त्यो मान शिवल्यात. तर ह्यो 1 डझन आसा लंगोट ज्यो आसा पळय त्यो टोटल 1 डझन आसा तिणे स्टीच केल्या. ओके सो ह्यो 1 डझन लंगोट आसा त्यो घेतल्या हांवें. आनी तुमी म्हणटले आतां ड्रेस इतले घेतले आनी लंगोट फक्त 1 डझन का म्हणून. तर ना ह्यो स्टीच केल्ले लंगोट ज्यो आसा पळय त्यो 1 डझन आसा. आनी ऑनलायन ऑर्डर केल्ल्यो हांवें अशें करून ह्यो लंगोट ज्यो आसा पळय त्यो घेतल्या हांवें. सो हितून न्ही ह्यो 10 आसा फक्त व्हायट कलर आनी तेंचेर बारीक अशे लायट कलरान डिझायन एक दाखयता तुमकां ओपन करून. सो हे पळयात ह्यो 10 आसा असले लंगोट जे आसा पळय न्हू त्यो. सो ह्यो हांवें ऑनलायन ऑर्डर केलेल्यो. आनी अशें करून कलरींग ज्यो आसा पळय न्हू त्योवूय हांवें ऑर्डर केल्ल्यो. त्यो म्हाका 12 येयल्या 1 डझन आसा ह्यो. ओके सो कॅरी करता आसतना हांव ह्यो व्हायटाच्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्योच कॅरी करता 10. सो टोटल 2 डझन लंगोट ज्यो आसा पळय त्यो सगळे ड्रेस आनी त्याच्या नंतर ही हांगासर टोपरी. सो टोपरी जी आसा पळय न्हू ती हांवें ऑनलायन घेवना. म्हटल्यार कशी लायक असली टोपरी जी आसा पळय ती बी ऑनलायन मेळटा. बट मा म्हणपा लागली ती टोपरी जी आसा पळय ती खूब लागना थोडीशीच अशें यूज करता आनी तो थोड्या टायमा खातीर यूज करता न्ही आनी सगळींच भुरगीं बांदून बी घेता अशें ना. सो तेका लागून तूं आनी ऑनलायन बी चड ऑर्डर करनाका मागीर जाय जाल्यार घेवया अशें म्हणपा लागली. सद्याक ही हांवें स्टीच केल्ली आहा पळय तीच घेतल्या. ही म्हाजे कडेन 6 आसात. ओके ही पळयात हाफ डझन 6 म्हटल्यार हाफ डझन जालें ना. नेक्स्ट हांवें हांगासर माणे घेतल्या ते दाखयता तुमकां. हे पळयात आतां माण्याची आयडिया म्हाका कांयच ना कित्याक की हांवें ड्राय शीट जी आसा पळय न्हू ती बीन घेतल्या प्लस माणे बीन घेतल्या. आतां ते कशें यूज जातले कितले यूज जातले म्हाका कांय खबर ना. सो तेका लागून ह्या हांवें इतलेच माणे जे आसा पळय न्हू ते घेतल्या. सो दाखयता तुमकां. तर हे जे आसा पळय न्हू माणे ते अशें आसा व्हडले आसा खूब व्हडले. म्हटल्यार व्हड म्हळ्यार भुरगो जो आसा पळय न्हू 6 म्हयन्याचो जालो तरी यूज करपाक मेळटा पळय तशें आसा. हे पळयात 1 मिटराचे सारके. ओके सो हे माणे हेकानी वयल्यान म्हळ्यार भितरली सायड जी आसा पळय तेका व्हायट कपडो घातला. आनी जशें की तुमकां हांवें आतांच सांगलां तशें भुरग्यांचो जो मिटरांनी कपडे मेळटा पळय तो कपडे काडून शिवून घेतला. माणो विकते न्ही माणे जे आसा पळय ते शिवून घेतल्या. ओके सो वयल्यान हे अशें करून कपडो रेड कलरान प्रिंटेड म्हळ्यार भुरग्याचे जे प्रिंट येता पळय ते अशें प्रिंटेड कपडो आनी तेका भितरल्यान व्हायट कलर आनी मोदी जे आसा पळय तेका परत हांणी कॉटनचो कपडो जो आसा पळय तो घातला. सो दॅट तेका मातशी थिकनेस बी येता आनी मातसो हेवी बी जाता सॉफ्ट बी लागता न्ही कपडे. सो अशें न्ही हे हांवें एकूच सायजीचे 3 माणे जे आसा पळय न्हू ते शिवून घेतल्या. सेम कपडो सेम पॅटर्न हे 3 आसा. आनी नेक्स्ट हो एक आसा
हो व्हाईट ना हो कलरिंग ओके हो बीन हेजो कपडो काडून म्हणजे अशें हे करून कपड्याचो शिवून घेतला भितरले सायडीन असो भायले सायडीन असो ओके हेका बॉर्डर आसा आनी हेका अशी बॉर्डर आसा ओके सो हेका मागीर पायपींग बी धरून अशें करून शिवून घेतल्या हो बीन जो आसा पळय तो खूब व्हडलोच आसा पळय 1 मिटराचो आसा सो सगळे माणे जे शिवल्या पळय ते सगळे व्हडलेच अशें शिवून घेतल्या सो दॅट मागीर बीन मुखार अशें बरें पडटा न्ही कित्याक भुरगीं आतां रोखडीच व्हड जाता मागीर ते ल्हान पडटा कमी पडटा ते आनी सगळें हें नाका न्ही अशें म्हणून शिवता ते समते व्हडलेच शिवून घेतले सो हे 4 माणे जे आसा पळय न्हू ते आनी हानी एक्चुअली म्हाजे कडेन हानी एक 4 माणे आसा बट कन्फ्युजन म्हाका की हानी ते 4 आसा तेय बी घेवूं काय नाका अशें म्हणून कित्याक हे 4 जे आसा पळय ते पावतले का म्हणून सो कित्याक लागून म्हणटा ना म्हाजे कडेन न्ही हानी हे फकत माणे जे आसा पळय ते भुरग्याक पोनाक घालपाक आनी वयल्यान घालपाक न्ही अशें करून म्हाजे कडेन गुठ लावपाक असले कपडे जे आसा पळय ते हांवें ऑर्डर केल्या सो हेंकां वेट ना लायट वेटेड सो हे पुसपाक बी अशें म्हणपाक शकना तुमी हे फक्त भुरग्याक जे आसा पळय गुठ लावपाक किंवा तेंच्या आंगार न्हिदले की ना आंगार ओडोवपाक अशें करून कपडे जे आसा पळय ते हे मात हांवें ऑनलायन ऑर्डर करून घेतल्या सो हो न्ही म्हाका असो करून 1 मिटराचे हे कपडे 4चो सेट आयिल्लो ओके सो प्रिंट जे आसा पळय ते डिफरंट मटेरियल तुमकां सांगता इतले सॉफ्ट आसा म्हटल्यार बेबी फ्रेंडली मटेरियल जे येता पळय न्हू ते सो प्रिंट जे आसा पळय ते वेगवेगळे आसा सो हो एक फर्स्ट प्रिंट आसा बारीक फुलां अशी नेक्स्ट आसा तो अशें करून आसा हो सेकंड प्रिंट जंगल थीम नेक्स्ट हो आसा हार्ट्स हे सगळे आनी हो 4th ओके सो 4चो न्ही हो सेट हांवें ऑनलायन घेतलेलो ओके हे 4 जे आसा पळय न्हू ते माणे आनी हे 4 अशें करून कॅरी केल्या इफ सपोज तुमकां जर कितें आयडिया आसा न्ही जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करून सांगात की माणे म्हाजे कडेन हानी 4 आसा असले व्हडले ते कॅरी करूं काय नाका ते ओके अशें करून व्हायट कपडे जे आसा पळय तेवूय बीन हांवें घेतल्या 2 आसा म्हाजे कडेन प्लेन व्हायट कपडे जे आमी भुरग्याक न्हाणून बांदता बी पळय ते आतां हॉस्पिटलान रोखडेच ते अशें करून बांदता बी काय म्हाका खबर ना कांय आयडिया ना बट स्टील हांवें हे 2 कपडे जे आसा पळय न्हू ते घेतले फाल्यां जर म्हटलें ना भुरग्याक बांदपाक कितें दी म्हटल्यार आसपाक जाय न्ही अवेलेबल ना हांवें हाडूं ना अशें म्हणपाक पडपाक जायना न्ही तेका लागून हे 2 जे आसा पळय न्हू व्हायट कलर तेवूय बीन हांव कॅरी करतलें तेजे नंतर नेक्स्ट न्ही हे हांवें हांगासर ऑनलायनच घेतलेले असो 3चो सेट येयल्ले म्हळ्यार भुरग्याचे तोंड बी जे आसता पळय ते पुसोवपा खातीर फिडींग केलें म्हणटकीर जावं तांकां कितें अशें करून लायलें म्हणटकीर बोम बीन दिलो म्हणटकीर भुरगे तोंडांतल्यान भायर काडटा न्ही सो तांकां पुसपा खातीर तोंड जें आसता पळय तें दूद बी वतलें म्हणटकीर पुसपा खातीर कपडे जाय पडटा न्ही सो हांवें हें ऑनलायन ऑर्डर केल्लो तर फर्स्ट वन रॉयल ब्लू हो पिस्ता आनी मागीर हो लॅव्हेंडर कलर सो हे 3 म्हणजे एकूच सेट जो आसा पळय तो हांवें ऑर्डर केल्लो सो 3चो तो 3 जे आसा पळय ते हांव कॅरी करतलें ओके ही एक हांवें ब्लँकेट म्हटल्यार ही ऑफलायनच घेतलेली हांवें तर ही एक ब्लँकेट घेतल्या धुवन बी दवरलेली सो ही मडगांव घेतलेली हांवें ही पळय हांगासर बेबी ब्लँकेट जी आसा पळय न्हू ती बरी सॉफ्ट आसा अशें करून भुरगे न्हिदले जावं अशें म्हणटा न्ही जातनाच भुरग्याक थंडी बी लागता अशें म्हणून सो ताका लागून ही हांवें बेबी ब्लँकेट घेतल्या बरी व्हडली आसा ही पळय डब्बल कितें हांवें ती अशी आनी रुंदी बी पळयात इतली व्हड आसा अशी म्हळ्यार व्हड जातकीर सुद्दां भुरग्याक अशी न्हिदपाक बी घालपाक मेळटली आनीक जाय जाल्यार हितून तुमी भुरग्याक कॅरी बी करपाक शकता आतां घरा कडेन हाडटा आसतना जावं अशें करून खंय डॉक्टरा कडेन व्हरता आसतना तूं गुटलावन तुमी कॅरी बी करपाक शकता नेक्स्ट आसा ही ड्राय शीट ओके ही बीन हांवें धुवन बिवन दवरलेली तर हॉस्पिटलान मागीर बेडार घालपाक जाय पडटा न्ही तर घेता आसतनाच हांवें न्ही धाकटी आनी घेवना सोमतीच ही मिडियम सायज जी आसा पळय ती घेतल्या सो हितून न्ही 3 सायज येता स्मॉल मिडियम आनी लार्ज ही जी सायज आसा पळय ती मिडियम सायज सो ही मिडियम सायजाचीच हांवें घेतल्या स्मॉल सायज जी आसा पळय ती अशी तशी एक म्हयनोभर बी यूज जातली म्हयनो किंवा एक 2 म्हयने तेजे नंतर यूज जावची ना अशें म्हणून हो म्हाका म्हणपाक लागलो घेता पळय ती मातशी ओडूच घे अशें म्हणून चड व्हड बी घेवन उपयोग ना अशें म्हणून हांवें कितें केलें मिडियम सायजाची जी आसा पळय तीच घेतली ही हांवें फर्स्ट क्रायांतल्यान हाडलेली
सो ही एक हांव कॅरी करतले एक ओके हितून हॉस्पिटलान बीन सो ताका लागून ही एकूच जी आसा पळय ती हांव कॅरी करतले. तेजे नंतर नेक्स्ट न्ही हांवें हांगासर एक हे घेतला भुरग्याक न्हिदोवपाक सॉफ्ट बेड अशें गादी टायप. सो ही न्ही एक्चुली हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्लें 3 सेट हो ओके 3 सेट बट 3य हांव कॅरी करपाना जस्ट एकूच कॅरी करता भुरग्याक पोनाक बी घालपाक. इफ सपोज ड्राय शीट जर केन्ना ओली जाली जावं भिजली जावं ती अशें यूज करपाक मेळना जाल्यार पोनाक ही घालपाक मेळटा न्ही ताका लागून ही एक जी आसा पळय ती हांव ऑर्डर करता. आनी 2 आसा म्हाजे कडेन त्यो सद्या हांवें काडूना त्यो दवरल्या तश्योच भितर एकूच हॉस्पिटल बॅगान व्हरपाक घातल्या. सो हे पळयात कॅप न्यू बॉर्न सायज ओके. सो हे हांगासर कॅप आनीक ताका आसा मिटन्स हे मिटन्स आनीक हे बुटीस ओके. ते हॉस्पिटलान मागीर घालपाक जाय न्ही अशें म्हणून हांवें ते कॅरी केल्या. आनी सोमतेच न्ही हांवें 2 सेट जे आसा पळय न्हू ते घेतले. हो हांगासर येल्लो कलरान ओके. हे कॅप हे हांगासर मिटन्स 2 आनीक हे 2 बुटीस ओके. सो 2च सेट जो आसा पळय न्हू तो हांवें घेतला. आतां होम कमींग आउटफीट जाय न्ही बेबीक हाडटा आसतना ऑप्शन्स कितले घेतल्या पळय होम कमींग आउटफिट्स कित्याक आतां बेबी बॉय बेबी गर्ल म्हाका कांय खबर ना. सो ताका लागून जितले कितें म्हाजे कडेन कपडे जावं कितें आसा पळय न्हू सगळे न्यूट्रल कलर्सान. सो हे एक घेतला लॉंग स्लीव्स हे पळयात. आतां त्या दिसांनी थंडी आसतली पावस आसतलो गरमी आसतली वत आसतलें म्हाका कांयच खबर ना भायलो वेदर कसो आसतलो तो. सो ताका लागून ऑप्शन्स जे आसा पळय ते हांवें व्हरायटीज ऑफ घेतल्या. फर्स्ट ऑप्शन हे लॉंग स्लीव्स कॉटनानच पळयात आनी लॉंग पॅन्ट आसा. थंडी आसा जाल्यार हे भरपूर अशी थंडी बी पडटा न्ही जाल्यार हे ऑप्शन जे आसा पळय न्हू ते. आनी इफ सपोज थंडी बीन खूब पडना नॉर्मल जसो आतां कसो आसा क्लायमेट असो हो ड्रेस ओके. सो स्लीवलेस आनी हाफ पॅन्ट मातशी धाकटी सायज ओके. एक्चुअली दोन्ही जे आसा पळय ते न्यू बॉर्नच हो बी न्यू बॉर्ना खातीरच आनी हे बी न्यू बॉर्ना खातीरच बट सायज जे आसा पळय मातशी डिफरंट आसा मातशी ल्हान व्हड आसा. सो ताका लागून बारीक भुरगो जर जाल्यार अशें म्हणून हांवें हे जे आसा पळय न्हू ते कॅरी केला. थर्ड ऑप्शन आनी फोर्थ ऑप्शन दाखयता तुमकां. सगळे व्हायटच कपडे अशें जाता न्ही अशें म्हणून दिसलें जाल्यार हो ऑप्शन अशें म्हणून तकली पळय म्हाजी कितली स्मार्ट ते हांव म्हागेलें थिंकींग जें आसा पळय तें चिंतून म्हाकाच हांसपा येता की इतलें स्मार्ट कशें काय म्हणून. सो होम कमींग आउटफीट जे आसा पळय न्हू ते 4 आसा म्हाजे कडेन ऑप्शन्स. सो हे 4य ऑप्शन जे आसा पळय ते हांव कॅरी करतलें. सो घरा येता आसतना घालपाक न्ही हे बुटीस जे आसा पळय न्हू ते घेतले हांवें ल्हान ओके. सो व्हाईट आनीक ब्लू म्हटल्यार हय डार्क ब्लू जे आसता पळय न्हू ते. सो हे एक घेतला हांवें. नेक्स्ट तर फर्स्ट बेबी सोप जो आसा पळय न्हू तो कॅरी करता. सो हो न्ही हांवें हिमालयाचो बेबी सोप जे आसा पळय ते घेतला. बाय 3 get 1 फ्री पॅक आशिल्लो हो. तर फूल सेट जो आसा पळय तो हांव कॅरी करपाना हितूंतले 1 किंवा 2 जे आसा पळय न्हू ते हांव हॉस्पिटलान कॅरी करतले. सोप जो आसा पळय तो घालपाक ही एक सोप केस हांवें घेतल्या. हे हांगासर हांवें घेतला बेबी लोशन. पळयात भुरग्याची स्कीन जी आसा पळय न्हू ती खूब ड्राय पडटा म्हटल्यार जेन्ना न्यू बॉर्न आसता पळय न्हू तेन्ना तांकां लोशन जे आसता पळय ते लायत रावपाक पडटा. दिसा 1-2-3 खेपी तरी मिनिमम लावपाकच पडटा. आनी थंडी बीन जर पडली न्हू जाल्यार रातच्या बीन परत लावपाक पडटा रोखडी ड्राय जाता न्ही त्याच्या खातीर हांवें हिमालयाचे बेबी लोशन जे आसा पळय न्हू ते घेतला. नेक्स्ट हो हांगासर डस्टिंग पावडर भुरग्याचो जो आसा पळय न्हू बेबी पावडर तो घेतला सेम हिमालया ब्रँडाचो. आनी मोस्टली न्ही हांवें अशें करून एकूच ब्रँड जो आसा पळय न्हू तो म्हळ्यार तेच ब्रँडाचे प्रोडक्ट्स जे आसा पळय ते कॅरी करपाचे ट्राय केला. सामके गरजेचे म्हणटा पळय न्हू तशें. सो हे बेबी वायप्स घेतल्या बेबी हगाचे ओके. सो बेबी हग ब्रँड जो आसा पळय तेजे घेतल्या हे बेबी वायप्स जे आसा ते. सो एक पॅकेट जे आसा पळय न्हू ते पुरो जातले. एक्चुली पयलीं हांवें अशें चिंतलेलें की लिटल्स जे आसा पळय न्हू त्या ब्रँडाचे घेतले अशें म्हणून बट मागीर म्हटलें ओके सो हेजेच घेवया अशें म्हणून कित्याक की अशें म्हणटा न्ही बेबी वायप्स जे आसता पळय ते जितले स्मेललेस आसता म्हणजे जेका
जितलो स्मेल कमी येता पळय तो तितलेच भुरग्याचे स्किनी खातीर फ्रेंडली आसता अशें म्हणून. सो हांवें हो बेबी हग आनीक हेजो लिटल्स असो दोन्ही कंपेर केलो. म्हाका तेका मातसो स्मेल जो आसा पळय न्हू म्हळ्यार फ्रेग्रन्स जो आसा पळय तो एक्स्ट्रा असो दिसलो. सो हेका ना असो सामको वॉटरी असो अशें म्हणून हांवें हो जो आसा पळय तो सिलेक्ट केलो. पॅम्पर्स डायपर्स घेतल्या पॅम्पर्साचे. ओके फॉर अ न्यू बॉर्न. सो हो एक न्यू बॉर्ना खातीर हे जो आसा पळय न्हू हे पॅक न्यू बॉर्न. ओके हितून स्मॉल मिडियम लार्ज एक्सेल सगळी सायज मेळटा. हो न्यू बॉर्ना खातीर कितल्याचो पॅक हो 24 बेबी डायपर्स. मोस्टली हांव अशें ट्राय करतलें जितलो डायपर फ्री टायम भुरग्याक दिवपाक शकता तितलो दिवपाचो. आतां हॉस्पिटलान बीन जर म्हटलें ना डायपर्स घाल अशें म्हटलें जाल्यार घालपाक जाय न्ही. तेका लागून हे जे आसा पळय तें हांवें कॅरी केलां. बट ट्राय करतलें दीसभर तरी एटलिस्ट भुरग्याक डायपर फ्री दवरपाक. ओके ही एक फिडींग बॉटल घेतल्या बारीकशी 125 ml ची. सो ही एक फिडींग बॉटल जी आसा पळय ती कॅरी करतलें. एक कटोरी आनी एक चमचो बारीक असो स्पून तो जो आसा पळय तें घेतला. एक्चुअली न्ही कटोरी आनी हांव ते अशें करून भुरग्याक फिडींग करपाक ते कितें तरी कितें म्हणटा तेका म्हाका खबर ना. स्पुना टायप तशें लिंग शेप आसता पळय तसलें ते कॅरी करपा आशिल्लें. फर्स्ट क्रायन बी पळयलें हांवें आनी एक कडेन फार्मासीन बी पळयलें. बट तेजे जे एजीस आसता पळय हांगा त्यो म्हाका न्ही मातशे एक्स्ट्रा शार्प अश्यो दिसल्यो. अशें करून तोंडाक घातलेले कडेन भुरग्याक जिबेक जावं वटाक कट बीट पडलो जाल्यार अशें म्हणून हांवें ते कॅरी केलें ना. स्टील हांव पळयतलें आनी एक दोन कडेन इफ सपोज म्हाका नॉर्मल अशें मेळ्ळें न्ही जाल्यार हांव घेतलें. नाल्यार फॉर अ सेफ सायड अशें म्हणून हांवें एक स्पून आनी एक कटोरी जी आसा पळय ती कॅरी केल्या. कटोरी म्हाका हेच्या बारीक मेळूना. तुमी म्हणनाका इतली व्हडली का म्हणून बट बारीक मेळूना. सो तेका लागून हांवें हीच सायज म्हाका जी स्मॉल सायज सगळ्या भितर मेळ्ळी पळय ती घेतल्या आनी हो स्पून धाकटो. ओके नेक्स्ट जे आसा पळय न्हू आतां हे हॉस्पिटलान हे कॅरी करूं जाय अशें म्हाका तर दिसना. ओके सो हे कितें खबर आसा तुमकां हांव पिक्चर दाखयता मागीर अशें करून बॅड भुरग्याचें. सो तेका झीप आसा ही हांगासर आनी नेट आसा. सो तें न्हिदोवपाक भुरग्याक. ओके सो हे एक आसा. हॉस्पिटलान हांव हे जे आसा पळय ते मोस्टली कॅरी करपाना. सो हे दोना भितरले फक्त हे जे आसा पळय तेच हांव कॅरी करतलें. आतां घेतलांच न्ही म्हणटा यूज तर करपाकूच जाय. अशें ना की आनीक 2-3 म्हयन्यांनी यूज करतलें म्हणून म्हाका एका भुरगो हितून रावपाना. सो तेका लागून आतां घेतला म्हणून लायट गेली आमची. सो घेतला न्ही अशें म्हणून हांवें आतां हे हॉस्पिटलान कॅरी करता आनी हे जे आसा पळय न्हू ते हांव कॅरी करचें ना. ओके जालें इतले सगळे आयटम जे आसा पळय न्हू ते हांवें बेबी खातीर कॅरी केल्या. आनी बाकीचे जे कितें आसा पळय ते फाटल्यान बॅग जे तुमकां दिसता पळय ते म्हाज्या खातीर तो हांव तुमकां नेक्स्ट पार्टान दाखयता. कित्याक की हांव हांगासर टायमींग पळोवपाक शकता की व्हिडिओ ऑलरेडी जो आसा पळय तो खूब लॉंग जाल्लो आसा. आनीक तो बीन जर हितू एटॅच करपाक गेलो मेन म्हळ्यार तुमकां पयलीं पळोवपाक बेजार येतलो. ओके सो तो नेक्स्ट पार्टान हांव तुमकां दाखयता. हेच्या भायर जर म्हाका आनी कितें कॅरी करपाक जाय हॉस्पिटलान वता आसतना जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात. कित्याक की हांव रावता एक कडेन माचें घर एक कडेन हॉस्पिटल तिसरेच कडेन. सो तेका लागून धांवपळ जी आसा पळय न्हू ती मागीर म्हजी खूब जातली. सो तेका लागून तुमी जर कितेंय हितून हेल्प करपाक शकता जावं तुमी हेच्या भायर आनी कितें कितें कॅरी केल्लें तें म्हाका सांगात. ओके सो बेबी रिलेटेड इतलें सगळें हांवें घेतलां. आतां हेजे नेक्स्ट व्हिडिओन म्हळ्यार फाल्यांचो व्हिडिओन जे कितें तुमी पळयतले पळय ते म्हाज्या रिलेटेड हांवें आनी कितें म्हाज्या खातीर कॅरी केलां पळय ते तुमकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओन दाखयता. ओके सो चलात तर मेळया फाल्यांचो व्हिडिओ घेवन. लायट बी गेली म्हाका गरमी बी जावपाक लागली. ओके सो आतांच तुमच्या खातीर हांव शूट करतलें बट दाखयता तुमकां हांव नेक्स्ट पार्टान. ओके सो बाय बाय चलात मेळया फाल्यां.